स्वामी जेजू आमचे मदें आसा, आमचो दोनी तो, आमचो देव तो, आमचो मोगालीस तो, आमचो व्हडलो भाव तो. काय बरें ताचे मुखार येवंक, काय बरें ताचे मुखार दिमी घालूंक, काय बरें आमची मान बागोवन आमच्या जिविताचे समोर म्हण करूंक, कित्याक तो जावन आसा आमच्या जिविताचो दोनी, तो जावन आसा आमच्या कुटुंबाचो दोनी. ह्याच जेजूक आमचो नमस्कार फावो, ह्याच जेजूक आमचो रेस्पेद फावो. तो नासतना आमच्यान कांयच करूंक जायना, तो नासतना आमच्या जिवितान खुशालकाय ना, कित्याक तोच जावन आसा आमच्या जिविताची खुशालकाय, तोच जावन आसा आमच्या जिविताची बरी भलायकी, तोच जावन आसा आमच्या जिवितान एक व्हडलें देणें. कोणाच्यानूच आमच्या काळजाची आस बागूंक जायना, फकत जेजू. त्या जेजूक आमी आर्गां दिवया, त्या जेजूची तुस्त आमी करुया. सगळीं बरोबर. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, 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 थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. We can never thank him enough. He is so wonderful, so beautiful counselor, the Prince of Peace. प्रितीच्या बाबा बुड्यानो, हे पवित्र वोत केरीत भाशेन आमी पाद्री खातीर भेटयता. हो म्हयनो आमी पाद्रींक भेटयला. म्हणटच हे 7 मिनूट, हे वर आमी सगळ्या पाद्री खातीर केरीत भाशेन आमी भेटोया. तुमच्यान दिमेन राव येता वो बसो येता, फील फ्री. दर एका मागण्या उपरांत पयलीं आमी दिनवासनाचें मागणें करुया, मागीर बायबलाचेर नियाळ करुया. दर एका मागणे उपरांत आमचो जबाब गायनान जातलो. पयल्या सुवातेर आमी मागुया आमच्या पायप साहेबा खातीर, आमच्या बिस्पा खातीर देवाक दिनवासुया.
Let us thank God for the gift of the Pope to the Church, the gift of bishops all over the world to the various dioceses. Bagyon Pedro आपल्या पहिल्या चिठ्ठीत बरयता, First letter of St. Peter, chapter 1, verse 20. He was chosen before the creation of the world. म्हणजे देवान आपल्या पुताक विंचून काढलो या संसार रोजच्या आदी आणि ताका एक मिसांव दिले. तेच भाशेन आमच्या पापसायकूय देवान विंचून काडला, आमच्या बिस्पसायमांक देवान विंचून काडल्या आनी तांकां कार्य दिल्लें आसा, मिसांव दिलेलें आसा. ते मिसांव ते विस्वाशीपणी देवाच्या मोगा खातीर आपल्या जिवाक त्रास घेवन त्याग करून ते कोत्तात म्हणून देवाक दिनवासुया. Let us thank our Pope, our bishops for all their services. जाय ते पावटी तांकां लोक क्रिटिसायज कोत्ता. पूण भितरल्या भितर पोड्ड्या फाटल्यान जाय तो बरो वावर ते कोत्ता आनी तांकां लागून ही आमची इगोज पवित्र सभा फुडें वेता. केरीत भाशेन तांच्या ह्या देण्या खातीर आमी दिनवासुया. गीत घेवया. तुझ्या नावान वाकाटा सोविया, नावान वाकाटा दोनिया. तुझे नाव मोठे आमी कोणेच वाकाडचे. तुझ्या नावान वाकाटा सोविया, नावान वाकाटा दोनिया. तुझे नाव मोठे आमी कोणेच वाकाडचे. देवाक दिनवासुया आमच्या पाद्री खातीर. सगळ्या संवसाराक हजार आनी हजार पाद्री. आमच्याच इंडियेक 1,10,000 पाद्री माद्री आसात. 1,10,000 आमच्याच इंडियेक. केरीत भाशेन तांच्या देण्या खातीर, याज्ञिकपणा खातीर देवाक आमी दिनवासुया. कित्याक हें देणें याज्ञिकपणाचें सगल्यांक मेळना, हें देणें माद्रीपणाचें सगल्यांक मेळना. म्हणूच ह्या देण्या खातीर आमी दिनवासुया. आयजाया प्रवादी अशें म्हणटा, chapter 42 verses 1 to 7. Isaiah 42 1 to 7 अशें म्हणटा, Here is my servant whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will put my spirit in him to open eyes that are blind, to free captives from prison, to release from the dungeon. म्हणून सर्वेस्पर देव ह्या याज्ञिकांक माद्री भयणांकूय विंचून काडटा आनी आपलो स्पिरीट तांच्या जिवितान घालता, ताच्या तोंडार घालता. कित्या पासत जी कोण काळुकान आसा तांकां उजवाड दिवंक, जी कोण बोणकोणीन आसा तांकां सुटका दिवंक, ज्या जिवितान त्रास आसा तांकां आदार दिवंक, तांच्या जिवितान उजवाड जावंक. हो जावन आसा वावर पाद्रींचो माद्रींचो. केरीत भाशेन हे सगळ्या पाद्रींक माद्रींक खातीर देवाक आमी दिनवासुया. सदांच आमी पाद्रींक जाय ते आमी आयकता, वयता थिंगा पाद्रींच्यो गजाली गजाली गजाली. हांव म्हणून सगळे पाद्री भाग्योत म्हूण, पूण जायते पाद्री ओग्गेपणान जाय तो वावर कोत्तात. जाय तो वावर मितमेर नाशिल्लो वावर, अनकंडिशनल लव एंड सर्वीस जायते जाण. पूण 10-12 पाद्रींक लागून सगळ्यांचें नांव पिड्यार जाता. वयता थिंगा पाद्रींच्यो खबरो, ऑनलायन गॉसिप, मोबायलांचेर वॉट्सॅपाचेर पाद्रींच्यो. लेट्स टेक टायम टू थँक द लॉर्ड. आमच्या बाबान हे पाद्रींचे मागणें सर्क्युलेट केलां, तुमकां मेवल आसतलें. थिंगासर भाग्योन जुआंवियानी आमचो पात्रोन पयली लायन म्हणटा, ग्रेशियस एंड लविंग गॉड, वी थँक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ आवर प्रिस्ट. पयली बोल्ड पयली लायन ह्या मागण्यान, वी थँक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ प्रिस्ट. प्रितीच्या बाबडीन आमकां सजमोना हें देणें याज्ञिकपणाचें. हे आमकां सजमोना. दिस इज अ स्पेशल ब्युटिफूल गिफ्ट द लॉर्ड गिव्स टू सम. म्हणूच ह्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासुया. लेट अस सिंग. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your
sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. देवाक दिनवासुया या पाद्रीनी तरणाटे भुरगे कशे तांणी देवाच्या उल्याक जबाब दिलो वय मुडले अंकवार मारये भाशेन दे सेड येस टू द कॉल ऑफ गॉड. भुरगेपणार कितली तांकां उमेद आसली यात्नीक जावंक जेजूचे मुन्यारी जावंक केरीत भाशेन लेट अस थँक द लॉर्ड फॉर दिस गिफ्ट ऑफ वोकेशन टू ऑल द प्रिस्ट. जायत्या पाद्रींनी कांय कारणाक लागून पाद्रीपण सोडले, ते देवाची आपोवणी नाकारले, थोडे सेमिनारीन शिंकतात ते सांडून वेतात. केरीत भाशेन देवाक दिनवासुया फॉर द गिफ्ट ऑफ येस. दे सेड थँक्स, वी मस्ट थँक द लॉर्ड फॉर दिस. द बायबल सेज Luke chapter 9 verse 35, Luke chapter 9 verse 35, a voice came from the clouds saying, this is my son whom I have chosen. This is my son whom I have chosen. Jenna sorves por Dio. Jezuk in utra gyon vapurta ani munta o zana samozo put tin sutra gyon sorves por Dio. Dore ka yannikak munta o mozo put. O mozo put. आयकता का जेन्ना एक यादनीक अल्तारार उबो रावता जेजूचो जागो घेता. हे स्पेशल वोकेशन सगल्यांक फावो जायना. आमचो फ्रांसिस्कन संस्थेचो स्थापनार सेंट फ्रांसिस वासिसी म्हणटालो, जोरी तर म्हाका एक यादनीक मेळत आनी म्हाका एक आंच बोडवो मेळत जाल्यार हांव यादनिका मुखार दिमी मागतलो, आंच बोडव्या मुखार न्हय. कित्याक यादनीक घेता जेजू क्रिस्ताचो जागो. The priest takes the place of Jesus Christ when he celebrates the Holy Eucharist. आणि जेन्ना यादनीक आल्तारार आसता ओ थिंगासोर शर्मा कोता देवाची उतर परगोडटा, आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय for this beautiful vocation that God has given him. Along with the priest we also thank our sisters for saying yes and for their beautiful vocation. म्हणून गीत घेवया आणि देवाक आर्गां दिवया. तुझ्या नावान वाकाटला सोनिया, नावान वाकाटला सोनिया. तुझे नाव मोरते आमी कोरेच वाकाटचे. तुझ्या नावान वाकाटला सोनिया, नावान वाकाटला दोनिया. तुझे नाव मोरते आमी कोरेच वाकाटचे. प्रितीच्या बाबडेनो देवाक आमी यादनीकपणा खातीर आनी यादनिका खातीर दिनवासता आसतना आमच्यान विसरोंक जायना यादनिकांची आवय बापूय. We must thank God for the parents of the priests and the nuns. या आवय बापायनी sacrifice केलो देखून एक यादनीक पोवीक सुबेक फावो जालो. आवय बापायन sacrifice केलो देखून एक यादनीक तुमकां फावो जालो. तुमच्या सेवेक जायते पावटी यादनीक आपल्या आवय बापायक विसरून तुमच्या फाटल्यान धांवता तुमची सेवा करूंक. जायते पावटी ताची आवय बापूय जाणटी जावन बेडीर आसून घरा आसून हॉस्पिटलान आसून पूण यादनिकाक आपली ड्युटी आसा आपल्या पॅरिशीन आपल्या लोकांक पयलो पावंक. लोकांक पयलो पावता आनी मागीर आपल्या माय बायच्या होबरेक तो वेता. म्हणटच केरीत भाशेन देवाक आमी दिनवासुया ह्या पाद्रींच्या आवय बापाय खातीर माद्रींच्या आवय बापाय खातीर. Isaiah chapter 49 verses 1 to 6. Isaiah chapter 49 verses 1 to 6 म्हणटा, Before I was born, the Lord called me.
From my mother's womb, He has spoken my name. आवयच्या कुसव्यान आसतना इसायास प्रवादी म्हणटा देवान उलो केलो. तेच भाशेन जेन्ना आवयच्या कुसव्यान आसतना एका याज्ञिकाक आपोणे मेवता आनी ते आपोणे तो वाडटा 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 ताका तें क्लियर जाता. He realizes that he has a vocation to follow God and for his mission. म्हणटच करीत भाशेन आवय बापाय खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. Such a great sacrifice. आयज काल आवय बापायक एक भुरगें दोगां भुरगीं पाद्री माद्री धाडूंक ती सोदिनात. They don't want to send their children because they think maybe about their business, about their future, about their old age. जायते ती चिंतात. ही माय पायन जोडलेली गिरेस्काय कोण हातोलो, चेडो चेडो माद्री पाद्री जाय जाल्यार. पूण ह्या सगल्या याज्ञिकाच्या माद्रेच्या आवय बापाय खातीर खेरीत भाशेन दिनवासुया. They were ready to sacrifice their children for God's mission. देवाक आर्गां दिवया. तुझ्या नावान वाकाटा सोविया नावान वाकाटा दोनिया तुझे नाव व्हरते आनी खरेंच वाकाडचे. तुझ्या नावान वाकाटा सोविया नावान वाकाटा दोनिया तुझे नाव व्हरते आमी खरेंच वाकाडचे. केरीत भाशेन देवाक दिनवासुया जे आमचे तरणाटी सेमिनारीन शिंगतात, कोयंतान शिंगतात. The seminarians and the candidates towards nunhood or convent life. जायते भुरगे येतात. आमचो बायबल आमकां अशें म्हणटा Matthew chapter 22 verse 14. Many are invited, many are called, few are chosen. जायते भुरगे येतात पूण जायते जाण सोडूनय वेतात. पूण जे भुरगे तरणाटी सेमिनारीन भरती जाता, कोयंतान भरती जाता, तांणी पाऊल मारलेलें साकार जावंक, देवाची खोशी आपल्या जिवितान विंचून काडूंक, संवसाराक लोबदाना जावंक, पूण देवाच्या मिसावांक फुडो करूंक खेरीत भाशेन आमी तांच्या पासत मागतना देवाक दिनवासुया. God still loves the world. God still loves His church and therefore He still continues to give us vocations. जायतीं जाणां म्हणटा vocations उणी जाता, पाद्री उणी जाता, माद्री उणी जाता. तशें ना. सगळें देवाच्या मोना प्रमाणे, देवाच्या कुशे प्रमाणे चलता. God knows when to give. So we thank the Lord for the gift of vocations to the seminarians, to the girls who wants to join convent. We also thank in advance for those boys in the future who will opt to become priests and nuns. Let us thank the Lord for these seminarians. तुझ्या नावान दिनवासता सोविया नावान दिनवासता दोनिया तुझे नाव व्हरते आमी खरेंच दिनवासचे. तुझ्या नावान दिनवासता सोविया नावान दिनवासता दोनिया तुझे नाव व्हरते आमी खरेंच दिनवासचे. ओय जेजू आमचे थंय आसा आनी आमी हांगासर आसा. काय बरो दीस आयचो आनी काय बरो वेळ. The most beautiful time we have is to spend with the Lord.
there is no greater joy than this. This is the most beautiful, satisfying joy that every Christian can have. And आमी जाणा सगळ्या संवसारात कितल्यो युकरिस्टीक मिरेकल्स जाल्या, कितल्यो युकरिस्टीक मिरेकल. आतां फाटल्या दिसांनी लॅटिन अमेरिकात हिंगासर मेक्सिको त्या वाटेन युकरिस्टीक मिरेकल जाल्या. जितले पावटी आमी आज जेजूक ब्लेसड सॅक्रमेंट नमस्कार कोत्ताव, आराधन कोत्ताव, दिमी मोडटाव, वाकाणणी कोत्ताव. देर इज सो मच ऑफ पावर, देर इज सो मच ऑफ पावर. काल आमी सांता क्लाराची परब केल्या, सेंट क्लेर ऑफ असिसी. इतली भाग्योन ओस्तोरी, इतली भाग्योन माद्रुती जाली, भाग्योन मनीस क्रिस्तांव जिवीत ती जियेली. एक दीस ताच्या कोयंताक आताक जाता, दुस्मान येतात त्या माद्रींचेर आताक करून. ही भाग्योन क्लारा, सेंट क्लेर ऑफ असिसी, पिडेंत आसोन, दुयेंत आसोन तोरी ब्लेसड सॅक्रमेंट घेता आनी भायर एकलीच वेता. पूण भायर वेचे आदीं ती मागणें करता, सायबा म्हज्या दोनया, ह्यो सगल्यो माद्रो तुज्यो, ह्यो सगल्यो भयणी तुज्यो. मोकळ्यान गोडान तांकां राखूंक सांबाळूंक तूंच तांकां राख आनी सांबाळ, कित्याक तूं जावन आसा तांचो दोनी. मागणें करून ते ब्लेसड सॅक्रमेंट हिंगा दोत्ता. जेन्ना दुस्मानाचे सैनीक येतात तांची नदर ब्लेसड सॅक्रमेंटार पडटा, धांवतात भियोन, धांवतात भियोन. कोयंताक कांय जायना, माद्रींक कांय जायना. दे वर वेल प्रोटेक्टेड by the presence of the blessed sacrament. That is why you see the picture of Saint Clare always with the blessed sacrament. प्रितीच्या बाबणनो या जेजूक पोदबी आसा. म्हणटोच आमी आतां गीत गावया, आंगा वासा, देवाक दिन वाचुया, देवाची वाकाणणी करुया. Let us tell the Lord we are present here and the Lord is always present for us. We must ask ourselves, the Lord is present with us. Are we present with the Lord? म्हणटोच सगळें आमचें दान मन, आमची कूड, आमचो आत्मा, आमची शक्ती, everything let us offer to the Lord and sing आंगा वासा. जाता जाल्यार उबी रावया, आंगा वासा. राईट हँड वयर काढून सगळी. तू पोसो आसो, तू पोसो राखोटा, तू पोसो मोकारे, तू पोसो सगळ्या काळजांत तुका आर्गां दिता, सगळ्या जिवितांत तुजे रोपड्यो सोदता. सगळे चोके तुजी सेवा करता, आंगा आवासा, आंगा आवासा. देवाचें उतर आमी आयकुया. भाग्योन तिमोथाची पयली चीट, chapter 3 verses 2 and 4.
chapter 3 verses 2 and 4. पूण फुडारी सोबे मुखार गुन्यांव नासलोलो जावचो, तो एके बायली लागीं लग्न जाल्लो, ओल्फो बुजोवणी समजिकायेचो, पोरक्यांक मोय पासान घेवपी आनी शिंकोण दिवंक युक्त जावंक जाय. तो सोऱ्याक लोगदलो वो तिडकेन जोळटा तसलो जावचो न्हय, पूण दुलोग तो झगडेकार वो ग्रेसकायचे आशेचो जावचो न्हय. देवाचें उतोरें. बसूया नाल्यार दिमेन आमी रावया आनी आमची मागणी आमी कंटिन्यू करुया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमी देवाक दिनवासला याज्ञिकपणा खातीर, पाप साहेबा बिस्मा पाद्री माद्री खातीर आतां इल्लोसो वेळ सारुया किरीत भाशेन तांच्या पासत मागो. We have thanked the Lord for the gift of vocation, for priesthood. We have thanked the Lord for the gift of Pope, the bishops, the priests and nuns, the seminarians to the church. Now in a special way, let us pray for them. आमचो आर्चबिशप फिलिप नेरी जेन्ना ऑर्डिनेशन ही मागणी दिता, तो आपल्या शर्मावन केन्नाच विसरना एक सेंटेन्स म्हणून. ते सेंटेन्स म्हटल्यार, ओ तरणाटो आतां पाद्री जाता तो आंच बोडवो जायना. ओ तरणाटो आतां पाद्री जाता तो सुपरमॅन जायना. जायते पावटी लोक सजमता जेन्ना मनीस एक तरणाटो याज्ञिक जाता तो सारको परफेक्ट जाता, म्हणजे ताका लिमिटेशन्स असोक्तायो विकनेसीस आसोंक फावना. A priest doesn't become an angel on the day of ordination. म्हणजे आमकां देव मनीस आसा तो मनीसच दोत्ता, आमच्यो सोदकायो काडून व्हरोना. कित्याक? खालतेपणी आमी देवाची सेवा करूंक जाय. ह्या संवसारान ज्या मनशाक त्रास आसा, कोस्ट संकोश्ट आसा, प्रॉब्लेम आसा, ते सगळे फुडें करून देवाक विस्वाशी रावंक जाय. पूण जायते पावटी हे एकदम आगोड जाता. म्हणटच खेरीत भाशेन ह्या सगळ्या याज्ञिका पासत आमी मागुया. पयल्या सुवातेर बाग्योन जाकोब आपल्या चिटेन अशें बरयता, chapter 1, James chapter 1 verses 2 to 4. James chapter 1 verses 2 to 4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. तो म्हणटा, जेन्ना तुज्या जिवितान आडकोळ्यो येता, प्रॉब्लेम येता, कुशाल जा, बी हॅपी. बाग्योन जाकोब म्हणटा. फिलिपकारान बरयलेली चीट chapter 4 verses 6 and 7. Philippians chapter 4 verses 6 and 7. थंयसर बरयलेलें आसा, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication give thanks to the Lord. म्हणजे उसके कोणती काडी नाका, उसके कोणती काडी नाका. आजकाल आमच्या पाद्रीच्या जिवितान there is something called faith crisis. बावार्थुणो जाला. जायत्या पाद्रींच्या जिवितान बावार्थुणो जाला. They are facing faith crisis. Faith crisis कित्याक जाता, बावार्थुणो कितें जाता. ऑर्डिनेशन डे बरें दिसता पाद्री जावन, व्हडली सेरेमनी आमी कोत्ता. जायती पब्लिसिटी आतां मोबायलाक लागून जायती पब्लिसिटी मेळटा, जायती फुलां मेळटा, जायते किसीस मेळटा, जायती एनवेलपां मेळटा, गिफ्ट्स मेळटा. पूण तो दीस आनी पयलें बरोस फकत हनीमून पिरियड, मागीर रियल प्रिस्टूड भितर सोदता. जशें परी तुमच्या लग्नीक जिवितान काजार जालें म्हणटच पयले 2 म्हयने बरें दिसता, मागीर लग्नीक जिवीत सुरू जाता. तेच भाशेन आमच्या जिवितान मागात देखूनच पाद्री खातीर ताचो बावार्थेर जावं. जरी तर पाद्रींचो बावार्थ आसलो जाल्यार तांचें याज्ञिकपणूय आलता, तांचें पाद्रीपणूय आलता आनी मागीर सगळीं पातकां भितर सोदता. पूण ह्या याज्ञिकाचो बावार्थ कित्याक घालता? जायत घोडे ल्हान आसतना, तरणाटे आसतना, सेमिनारीन आसतना तांचे बावार्थाची आकारणी सारकी जावंक ना. म्हणजे प्रोफेसर जायते सांगतात
दुसरे पाद्री जाय ते सांगतात, बिशप जाय ते सांगतात, पूण एका तरणाट्यान वावरूंक जाय आपलो बाबाट थीर करूंक. जायते पावटी ते जावंक पावना. इट रिमेन्स ओन्ली हेड लेवल, हांगासर पावना. देवाचो मोग मातसो उणो जाता, एक कारण. दुसरें कारण, जेन्ना पॅरिशीन घातलो, केन्ना पॅरिशीन प्रॉब्लम जालो, लोक झगडी करूंक गेलो, बावारतालो. आनी दर एक पॅरिशीन आसा थोडो लोक पाद्रींक त्रास करता. आनी पाद्रींक त्रास केले म्हणटच भोव करून तरणाटो पाद्री जाल्यार बाबाट घालता. ताकाच लागून आमी तांच्या पासत मागोंक जाय. दुसरें कारण, लोकांचे प्रॉब्लम. तिसरें कारण, जायत गोडे फामिलीन पाद्रींचे कुटुंब भाग्यवंत न्हू, जायते पावटी पाद्रीच्या कुटुंबांनी प्रॉब्लम जाता. आनी फामिलीन प्रॉब्लम जालो देखून पाद्रीचोय जायते पावटी बाबाट घालता. पाद्री दुकान पडटा. कित्याक गाय म्हणटा, हांवें म्हजें जिवीत तुका भेटयलां, म्हज्या कुटुंबान कित्याक. जायत गोडे फॅमिली प्रॉब्लम्स, बाटा बेसांक लागून प्रॉब्लम, दुडबांक लागून प्रॉब्लम्स, फेथ क्रायसिस. जायते पावटी आमी पाद्रींक मागणें कोत्ता आसतना तांकां बरी भलायकी मागता, व्हेरी गुड, पूण ताच्या हून बाबाट थीर जावं. जस्ट इमॅजिन 1,10,000 1,10,000 पाद्री आनी माद्री इंडियेक आसा. तांचो तर बाबाट थीर आसलो जाल्यार आख्खें भारत आमचें हालतलें आसलें. होल इंडिया वूड हॅव बीन वायब्रंट विथ फेथ. सगळ्या पाद्रींचो बाबाट तर थीर आसलो जाल्यार. पूण खेरीत भाशेन आमी मागुया तांचो बाबाट थीर जावंक. गीत घेवया, चेंज माय हार्ट टू लॉर्ड. जाणान तुमी सगळीं घेवया, चेंज माय हार्ट टू लॉर्ड. Change my heart, oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh Lord, may I be like you. Change my heart, oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh Lord, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. O dolcalis moce, orma cano me, o dolcalis moce, sauto cesar che. प्रदीच्या बाबड्यानो, कंटिन्यू करूया हे आमच्या पाद्री बाबा पासून मागोवंक. आमी तांचो बाबाट थीर जावंक आतां मागणें केलां. देवाक मागलां तांचे काळीज बदलूंक, आमची काळजां बदलूंक.
करीत भाशेन मागूया तांच्या वावर पासत वर्साची वर्सां आमचो याज्ञिकपणाचो वावर डिफिकल्ट जायत वेता, जायते आमकां करचें पडटा आनी सगळें करूंक सगळ्या पाद्रींक ट्रेनिंग ना, डिग्री ना, नॉलेज ना, तरी करचें पडटा. एक दादलो मनीस कंपनीन गेलो, काम केलें, घरा येयलो, आपलो गोराबो सांबाळलो, पूण याज्ञिकाचें आयज काल तशें जिवीत ना. एक याज्ञिक जाता एक पादिकार, एक पातकूर, एक याज्ञिक जाता त्याच बरोबर एक टीचर, प्रिंसिपल, मॅनेजर, एक याज्ञिक जाता अकाउंटंट. जावं इस्कॉलाचे, जावं पॅरिशीचे, जावं कॉलेजीचे पयशे येता ते पयशांचो अकाउंट करूंक. आनी आयज काल अकाउंट सोंपें न्हय. गव्हर्मेंट कितले डिमांड करता, हें दाखय, तें दाखय, हें दी, तें दी, हें कित्याक सारकें ना, तें कित्याक सारकें ना. त्याच बरोबर लोकांक जाय पाद्रींनी डेव्हलपमेंट केलेलें, पॅरिशाचें डेव्हलपमेंट, इगोजेचें रेनोवेशन, दुर्गां, भाटां, बेसां, कोर्ट केसी चलता. पाद्रींचो वावर वाडत वेता. त्याच बरोबर शेंबोऱ्यांनी मिटिंगी जातात, डायसिसाच्यो मिटिंगी, पॅरिशाच्यो मिटिंगी, डिनरी मिटिंगी, स्कॉलान मिटिंगी आनी कसल्यो मिटिंगी. द 24 hours seems not to be enough. आनी फुडाराक आनी कितें जातलें तें कांय सांगोंक जायना. सरकाराचे नवे नवे रुल्स येता, कायदे येता. एक याज्ञिक, a priest is not fully prepared to handle all these things. मागीर माथ्यार वजें जाता, आनी त्या वज्यान एक याज्ञिक चेपता. म्हणूच आमचो बायबल आमकां अशें सांगता, फिलिपियन चॅप्टर 4 verse 13, फिलिपियन चॅप्टर 4 verse 13, I can do all this through him who gives me strength. जरी तो देव म्हज्या संगात आसा, जेजू म्हज्या संगात आसा, म्हाका शक्ती आसा, म्हज्या लागीं घडटा सगळें करूंक. पूण आमी ती शक्ती देवाची मागोंक जाय. We need to pray for the strength for our priest. जायते पावटी आमकां 1-2 हात न्हू, 10-15 हातांची गरज पडटा. Everybody wants a priest. आनी लोकांची एक्सपेक्टेशन्स पळय जायती. And it's not possible for us to meet all those expectations. ताकाच लागून लोक म्हणटा, ओ पाद्री बरो न्हू, ओ पाद्री तेचेच आयकता, ओ पाद्री म्हजें आयकना. We are not supermen. We also have our weaknesses and limitations. So work challenges are plenty. आमच्या गोंयांत तरी आमकडेन जाता करूंक दुसऱ्या शारांनी वचत. हांव जायत्या गांवांनी भोंवलां, जायत्या कंट्रीनी भोंवलां, लोकांक हांवें पळयल्या आनी दुसरे पाद्री बो करून मिशन्स वाड्यांनी पयस कशे त्रास ते घेतात. इट्स सो व्हेरी डिफिकल्ट. म्हजो एकलो कंपेनियन आसलो, अजुनूय आसा तो, आंध्र प्रदेश म्हणटा थिंगासर हैदराबाद सोटिया ताच्या पॅरिशीन वचत जाल्यार 500 किलोमिटर वाट. तो म्हणटालो सुमानाक फकत एकूच पाट उदक येता, सुमानाक एकूच पावट उदक येता आनी लोक आनी आपुणूय सुमानाक एकूच पावट नाता, उदक ना. असले प्रॉब्लेम पासून काडून तो थिंगासर तांच्या खातीर एक इगोज बांदता, तांचो भावार्थ वाडयता. दुसरे मिशनर कशे जीव रिस्कार घालून दे फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. हे सगळे याज्ञिक पब्लिसिटी करिना फेसबुकार आपल्या वावराचे, आपले त्यागाचे. लॉट्स ऑफ चॅलेंजीस. कितले जाण दुयेंत पडटात. जायते पावटी आमी पाद्री जाणटे जाले म्हणटोच कोण येना होबरेक. एका टायमार VIP, दुसऱ्या टायमार RIP. कोण येना होबरेक. सगळीं इश्टां मित्रां, भाव भयणी, पाय माय मोरोन गेली. जाणटे जाले म्हणटोच कोण उगडास करता. तांचो वावरूय लोक विसरता. So it's not easy. Work is very challenging. Colossians chapter 3 verse 24. Colossians chapter 3 verse 24. Bhagyan Paulo munta, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Bhagyan Paulo yu utram boron padringan tumkai uгdas kotta. Jenna mi devacho vaur kotta tenna Dev zata amcho inam. Devachen dais zata amcho inam. God's inheritance is our reward. आणि देवाच्याच मोगा खातीर हे सगळे पाद्री फुडें सोदतात हो वावर करूंक. आनी जायते पावटी वावर जायनासतना मोदेन सोडटात. थोडे मागीर निग्लेक्ट करतात, थोडे कडेन लोटो ना,
म्हणून तांकां शक्ती मागोया केरीत भाशेन ह्या पवित्र वरांचेर ह्या आमच्या पाद्रींक शक्ती मेळ्ळ्या प्रमाण आमी गीत घेवया. मागुया आमच्या पाद्री पासत जायत्या पाद्रींचें जिवीत फलादीक जालां इश्टां मित्रां खातीर. जायते पावटी ह्या इश्टां मित्रां खातीर एका पाद्रीक घडटा जाय तो बरो वावर करूं. केरीत भाशेन मागुया जेन्ना हो एक पाद्री दुसऱ्या सांगाता एकवट जोडटा, संबंद जोडटा, तो मोलादीक जावंक, बरो जावंक, देवाच्या मोना प्रमाणे जावंक केरीत भाशेन तांच्या पासत मागुया. आमचो बायबल म्हणटा साम नंबर 133:1, साम नंबर 133:1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. काय बरें दिसता जेन्ना याज्ञीक आनी सगलो लोक एकामेकाच्या मोगान एकवटान जियेता. पूण हांवें सांगलां ते भाशेन जायते पावटी एक याज्ञीक आपण याज्ञीक म्हणून विसरता. He forgets that he is a priest sometimes. That divine consciousness that you are called to be different is forgotten. आणि जायते पावटी हो याज्ञीक दुसऱ्या लोकां बाबा भयणा भाशेन वागता आनी दुसरी नाका जालेली इश्टागत जोडून घेता. आनी जायते पावटी याज्ञीक मागीर सोकला पडटा. जावं चेडवां लागीं फ्रेंडशीप, बायलां लागीं फ्रेंडशीप, भुरग्यां लागीं फ्रेंडशीप, हे देवाक मानदोना, पवित्र सभेक मानदोना, तसल्या संबंधान भितर सरोन आनी मागीर जायते प्रॉब्लेम जाता. हाकाय कारण आसत घोडये. जायत घोडये त्या याज्ञीकाक मोग मेळोंक ना, जायत घोडये त्या याज्ञीकाचो भावार्थ उणो जाला, जायत घोडये तो याज्ञीक इल्ल्या मोगाक आशेता, जायत घोडये त्या याज्ञीकाक आपल्या कुडीचो कंट्रोल ना. आनी हाकाच लागून आमी पातकान पडटा आनी एक याज्ञीकपणाचें वोकास हांव पिड्यार जाता. आनी असल्यो काणयो आमी जायत्यो आयकल्या. पण केरीत भाशेन मागुया जेन्ना एक याज्ञीक आपलो वावर कोता थंयसर बरे संबंद जोडूंक, बरी इश्टागत जोडूंक आनी ह्या इश्टागती सांगाता हो देवाचो वावर फुडें व्हरूंक केरीत भाशेन तांकां मागुया. कोंकाणीन म्हणणी आसा, जंय पाद्री आसा थंयसर देंवचार आसाच. जंय पाद्री आसा थंयसर देंवचार आसात. आनी देंवचार जाणा ह्या लौकिकाक तुमकां बाबा भयणाक ताळणेन घालून कांय फायदो ना. पाद्रीक तो ताळणें घालीत आनी आल्तारांतल्यान सोकला उडयत व्हडलो बोवाव जाता, पवित्र सभा कोबार जावंक पावता. देंवचार जाणा आनी हें जावन आसा देंवचाराचें मोन. जाता तितलें पाद्रींक स्वता पावचें. आनी देखूनच फेथ क्रायसीस भावार्थूय हालता. देखूनच केरीत भाशेन मागुया इश्टागत बरी, हे सगळे संबंद बरे. इश्टागत नासतना ह्या संवसारान जिवंक जायना. बरे इश्ट आमकां सगल्यांक जाय. आनी जायते पावटी फामील पाद्रीक पावना, हो याज्ञीकाची बाबा भयणां त्या याज्ञीकाक पावना, पूण बरे इश्ट त्या याज्ञीकाक पावता आनी त्या बऱ्या इश्टांक लागून हे आपलें पाद्रीपण याज्ञीकपण फुडें व्हरूंक ताका थांक मेळटा. म्हणून बरी इश्टागती मेळोंक केरीत भाशेन ह्या आमच्या पाद्री बाबांक आनी तेच भाशेन भयणी माद्रांकूय माद्री पासत आमी मागुया. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 28 म्हणटा. प्रोवर्ब्स म्हणण्याचें पुस्तक chapter 16 verse 28 म्हणटा, a perverse person stirs up conflict and a gossip separates close friends. And a gossip separate close friend. नाका जालेलो संबंद जोडलो म्हणटोच, नाका जालेली इश्टागत जोडली म्हणटोच मागीर कितें जाता, खोबरो करूंक पावता. खोबरो करूंक पावले म्हणटोच एका पवित्र सभेन, एका समुदायान फूट पडटा, दुस्मान काय जाता. आनी जायते पावटी असले संबंद घडटा आसतना पाद्री मोदें झगडीं जावंक पावता. पाद्री बिकॉज दे फॉरगेट that they are chosen, they forget that they are divine instruments, they forget their special calling. आणि मागीर दुसऱ्या लोकां भाशेन खोबरो करून ती जेलसी करून आनी मागीर संबंद पिड्यार, सगलो संबंद पिड्यार. केरीत भाशेन मागुया एका याज्ञीकान सदांच उगडास धरून की तो 24 घंटे
365 days एक याज्ञिक म्हूण देवाचो मुन्यारी म्हूण केरीत भाशेन ताचे पासत आमी मागुया. Podul wagnuk muci Kormaka novo Podul wagnuk muci Zaudu cesarko Podul wagnuk muci Kormaka novo Podul wagnuk muci Zaudu cesarko मागुया केरीत भाशेन आनीक एक व्हड प्रॉब्लम पाद्रींचो याज्ञिकांचो ते म्हटल्यार दुडू आनी सोरो. दुडू आनी सोरो जायते पावटी वय सगल्यांक दुडवांची गरज आसा. दुडू नासतना कांय चलोना, एक गराबो चलोना, एक इस्कॉल चलोना, एक कॉलेज चलोना, एक पॅरिश चलोना, कांयच एक्टिविटी जायना. दुडवांक सगल्यांची गरज. पण जायते पावटी दुडवांची आस भितर सोदता. सगल्यांक दुडवांची आस आसा, पूण एक पाद्री जायते पावटी विसरता बाबा तूं मुन्यारी देवाचो कांयच उस्के कोंती काडिनासतना देव तुका दितलो, देव तुजो केअर घेतलो असले मनान धरिनासतना जायते पावटी आस येता आनी दुडवाक एक याज्ञिक लोपता. पण केरीत भाशेन मागुया ह्या याज्ञिकांनी आपल्या मनान सदांच धरूंक बाबा हांव एक याज्ञिक, हांव एक देवाचो मुन्यारी आनी सोरो आमकां सोबना. तेच भाशेन दुडवांची आस आमकां सोबना. सगल्याक आमी जाणाव हें जालां आतां विकनस याज्ञिकपणाचें. वयता थिंगासर आमी जाणाव दुडवांचो प्रॉब्लम, सोऱ्याचो प्रॉब्लम. कितले पाद्री सोऱ्याक लागोन आपले मुन्यारपण इबाडटा. कितले पाद्री सोऱ्याक लागोन आपले कायदे, आपली ड्युटी, आपली रेस्पॉन्सिबिलिटी विसरता. कितल्या याज्ञिकांनी आपले वोकेशन या सोऱ्याक लागोन पिड्यार केलां, पयशांक लागोन पिड्यार केलां. हांव जायत्या स्टेटांनी भोंवलां, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, केरला, रेतेर दिवंक पाद्रींक माद्रींक जायते रेतेर दिल्या आनी जायते तांचे प्रॉब्लम हांव जाणा आनी म्हाका चुचुरें दिसता, चुचुरें दिसता. म्हणटच केरीत भाशेन आमी तांच्या पासून मागुया. फर्स्ट लेटर ऑफ तिमोथी चॅप्टर 6:10 भाग्योन तिमोथ अशें बरयता, The love of money is a root of all sorts of evil. The love of money. जेन्ना एका काळजाक आस पडली दुडवांची, त्या दुडवां बरोबर दुसरे मागीर दुसऱ्यो विकनेसीस, दुसऱ्यो थाळल्यो भितर सोदता. दुडू आसा जाल्यार सोरो आसा, दुडू आसा जाल्यार दुसरें वायटूय भितर सोदता, नाका जालेलें चिंतूंक नासलेलें भितर सोदता. सो बायबल आमचो सांगता द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इवल. हे आमी पाद्रींनी सदांच मनाक धरूंक, आमकां गरज जाय ते दुडू, ते पयशे आमी वापुरचे, पूण आस बरी न्हय. तेच भाशेन Hebrews chapter 13 verse 5, Hebrews chapter 13 verse 5 थिंगा बरयलेलें आसा, make sure that your character is free from the love of money. Make sure that character is free from the love of money. म्हणून जेन्ना एक याज्ञिक सोबे माजार आपण उबो रावता तेन्ना सगल्यांच्या मनान आसोंक जाय बाबा ओ याज्ञिक बरो. In fact, all priests are supposed to be good. पण आमी जाणाव या पाद्रींचे जिवीत पळोवन आमी जाणाव ओ बरो ओ वायट, ओ बरो ओ वायट म्हणून आमी डिस्टिंक्शन करता. सगळे पाद्री बरे जावंक जाय न्हू, पण सगळे याज्ञिकाचे जिवितान ते पाद्रीपण, याज्ञिकपण, मुन्यारपण दिश्टी पडोना. Very, very sad. And we need to pray. We need to pray for them.
that the good Lord takes away the desire for that extra money. जायते पावटी एक सिनियर पाद्री म्हाका म्हणटालो, आमी उलयता आसतना तो म्हणटालो, तुमी मोटवाशी, तुमी रिलिजियस, तुमी कम्युनिटीन रावतात, एका घरान 10-12 जाण 500 जाण रावतात, तुमी एकामेकाक हेल्प करतात, आमी डायसिजन आमी एकलेच रावता, आमकां जायते पावटी कोण पावना, कोण हेल्प मेळना, आमी रिटायर जातोच आमी आमकांच पोवंक जाय, आमचो देस्पेस कोण करतलो, आमी मोटवाशी जाणटे जाले म्हणटच आमी एकामेकाचो केअर घेता मोरोसोर, आमी ताका एकलो सांडिना, घराय धाडिना, आमीच केअर घेता, पूण सगळे पाद्रींक बागना म्हणून भिरांत येता, हुस्के येता, चिंतप येता, जाणटे जातोच कितें जातलें. इट्स अ नॅचरल फियर, अ नॅचरल एंग्जायटी, ताकाच लागून मागीर त्यो ताळण्यो येता. कितें भाशेन मागुया हे सगळे आमचे याज्ञीक ही दुडवांची आस पयस करून देवाचेर बावाट धरूं. हियर कम्स इन फेथ. बावाट आसा जाल्यार भिरांत ना, देव पावतलो, देव पळयतलो, देव दितलो. Where God guides, He provides. Where God guides, He provides. First letter of Timothy, chapter 3, verse 3. First letter of Timothy, chapter 3, verse 3. He should not be addicted to wine. म्हणजे सोऱ्याक लॉकडाऊन जावंक, free from the love of money. Free from the love of money. हांव नॉर्थ इंडिया गेल्लो पाद्रींक रेतीर दिवपाक. एकलो पाद्री सोरो पियोन अल्कोहोलीक जाला. पाद्रीपण आतां चलोना, मुनियारपण आतां चलोना, सकाळी उठोन सोरो जा. वॉट अ सॅड स्टोरी, वॉट अ ट्रेजेडी. ताकाच लागून तुमकांय सांगता, जेन्ना पाद्री तुमगेर विजीट करूंक येता, सोऱ्यांच्यो बाटल्यो काडी नाकात. तुमी पाद्रींक ताळण्यान घालतात, सोऱ्यांच्यो बाटल्यो भायर काडी नाकात, विचान नाकात. इल्लोसो घेता केन्ना बर्थडे जाल्लो, दॅट इज फायन. सोशल ड्रिंकर म्हणून इल्लोसो घेता, फ्रेंडशीप कशी फायन, पूण जायते पावटी सेकंड पॅग, थर्ड पॅग, फोर्थ पॅग, बाबा हें कितें? नेवर ऑफर एनी प्रिस्ट सेकंड पॅग एंड थर्ड पॅग एंड फोर्थ पॅग. फादर इल्लो घे रे, फादर कितें घेता? नेवर. लोकांचोय गुन्यांव जावन आसा पाद्रींक अल्कोहोलीक करूंक, लोकांचोय गुन्यांव जावन आसा. तुमची जबाबदारी तुमी मानून घेवंक जाय. यू मस्ट हेल्प युअर प्रीस्ट टू लिव्ह अ होली लायफ. प्रितीच्या बाबड्यानो, जायत्या पाद्रींनी आपलें जिवीत पिड्यार केलां सोऱ्याक लागून, आनी दुसऱ्या पाद्रींनी पिड्यार केलां पयशांक लागून. पयशे आसा थिंगा सोरे आसा, पयशे आसा थिंगा सोरे आसा. म्हणटच हे दोनूय वीस जेन्ना मुन्यारपणान यादीकपणान भितर सोदता, आमचो बाबाट चलता. मागीर तुमीच उलोवंक लागता, हो पाद्री कसलो काय म्हूण. सो देफोर वी नीड टू प्रे, वी नीड द ग्रेस ऑफ गॉड. देवाची कृपा आमकां चड गरजेची. याज्ञिकांक हांवें सांगलां, देंवचार तुमकां तितल्यो ताळण्यो धाडली ना, पूण याज्ञिकांक सुबेज ताळल्यो. वी आर टेम्प्टेड मोर बाय Satan than you, because Satan knows the power of a priest. He stands in the footsteps of Jesus Christ, our Redeemer. देखूनच तुमच्या मागण्यांची, तुमच्या सहकाराची एकदम गरज. Ephesians chapter 5 verse 18. Ephesians chapter 5 verse 18. Do not get drunk. Do not get drunk. प्रेदिच्या बाबड्यानो, आमी सजमोचे न्हू, एक तरणाटो याज्ञीक जालो म्हणटच भाग्योन जाता, आंच बडवो जाता, सुपरमॅन जाता, तशें कांय जायना. And why does God allow these weaknesses in us, in our priest? So that we remain humble. We remain humble, we experience all the weaknesses of humanity, and through our weaknesses and sufferings and struggles, we praise God, we follow God, we remain faithful to Him. तसले मन गरजेचे. म्हणून केरीत भाशेन ह्या वेळार आमी मागुया, हे जण आसा निमाणे मागणे हे और खबर जावचे आदी सगळ्या पाद्री पासत मागुया. देवाक आमी दिनवासता तांच्या वोकेशना खातीर. केरीत भाशेन आतां मागुया, वी प्रे फॉर द रिन्यूअल ऑफ priesthood. We pray that the hearts of the priest may be changed, that they may realize their divine consciousness and they faithfully follow the Lord no matter what. आमच्या जिवितांत ही नोसोवणी, हे रेनोव आसा आमच्या जिविताचें चड गरजेचें.
भायल्यो वस्तू सगल्यो आमी करता एक्टिविटी भरपूर करता पूण भितरले रेनोवसां भितरली नर्सोवणी जायना सोऱ्या सांगाता दुडवा सांगाता बायलां चेडवां सांगाता आनी दुसरो आनीक प्रॉब्लम म्हणटा तो पोदवी कोदेल सगळे लब्धता त्या कोदेलीर बसोंक आनी त्या पावराच्या कोदेलीक लागून पाद्री मदें झगडीं जाता दुस्मानकाय जाता वांटे जाता आनी दुस्पोट जाता We become bad examples to the people, to the world, even to the people of other religions by desire for power. We are not chosen to sit on the kodil. We are chosen to follow the Lord. We are chosen to be faithful to Him. प्रितीच्या बाबडेनो बाबार्थ उणो जालो म्हणटोच कोदेलीची आस येता बाबार्थ उणो जालो म्हणटोच दुडवांची आस येता बाबार्थ उणो जालो म्हणटोच सगळे दुसरें वायट भितर सोदता पण केरीत भाशेन हो मोहिनो पाद्रींक आमी भेटयला केरीत भाशेन मागुया with God's grace everything can change with God's power. So let us call on this God's power and ask Him to change our hearts and minds, especially as we pray for our priest. Change my heart, oh Lord. सगळीं उबी रावया Make it ever new. Change my heart, oh Lord. May I be like you. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh Lord. Make it ever new. Make it ever new. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh Lord. May I be like you. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh Lord. Make it ever new. Make it ever new. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh Lord. May I be like you. प्रितीच्या बाबडेनो निमाणो आशीर्वाद घेवच्या आदी आमी हे मागणें करुया A prayer for priest by Saint Teresa of Lisieux. तुमच्या लागीं काडतेल आसा जाल्यार बरोबर मागणें करुया ना जाल्यार म्हजे फाटाफाट म्हणा ओके रिपीट आफ्टर मी इंग्लीश भाशेन ते O Jesus, O Jesus, eternal priest, eternal priest, keep your priest within the shelter of your sacred heart, of your sacred heart, where none and now may touch them. Keep unstained keep on saying their anointed hands, which daily touch your sacred body. your sacred body, Keep unsullied keep on sowing their lips, daily purpled with your precious blood. with your precious blood, Keep pure keep pure and unearthly and their hearts, sealed with the sublime mark with the sublime marker of the priesthood. of the priesthood. Let your holy love Let your holy love surround them surround them and shield them from the world's contagion. unction. Bless their labors Bless their labor with abundant fruit, and may the souls to whom they minister to hold the minister be their joy with your joy and consolation. and consolation. Hear
earth, and in heaven, their beautiful and everlasting crown. Amen. Amen. निमाण आशीर्वाद घेऊया. Witat, powitat miał, ucieki na amczy tu pokój. Ci witat, powitat miał, Jezu, co mogam tako. Nie mogę cię powitat miał, tu co uczynić moja dewoj. Nie mogę cię powitać mnie, co na to ma prosto tako. Powitać mnie ratuję.